कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थानात गोरवांक लंपी व्हायरसाची व्हडा प्रमाणात लागण जाल्ल्यान गोंयांत भायल्या राज्यांतल्यान गोरवां हाडपाक बंदी घाल्या. उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांतल्यान अशा प्रकारची नोटीस शुक्रारा काडल्या. लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ली गोरवां जर मनशाच्या संपर्कात आयलीं जाल्यार मनशाच्या भलायकेक ते घातक थारपाक शकता अशें प्रशासनान ह्या नोटिशेंत म्हणलां. लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ल्या गोरवांक चाबिल्ल्या जळारापासून तशेंच किट्टी आनी गोरवाच्या थुकेंतल्यान हें दुयेंस मनशा मेरेन पावंक शकता अशी भिरांत आसा. आतां मेरेन लंपी व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान खुबशा गोरवांचो जीव गेला. गोंयच्या पशुवैजकीय खात्यान खबरदारीचो उपाय म्हूण खुबशा गोरवांक ह्या पयलीं लसीकरण केलां. पूण हो व्हायरस गोंयांत पावलो जाल्यार फाटीं आयिल्ल्या साथी प्रमाण दुदाचें उत्पादन देंवपाक शकता अशी भिरांत दुधकारां मदीं पातळ्ळ्या. ते खातीर सरकारान बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी दुधकारांनी केल्या. प्रिकॉशन्स म्हणजे आमी डिवॉर्मिंग केलां. डिवॉर्मिंग आमी आयवरमॅक्टीन गुडयो दिवन डिवॉर्मिंग केलां आनी त्यो आयवरमॅक्टीन गुडयांक लागून ह्यो टिक्स आनी एक्सटर्नल पॅरासायट्स आहा ते गायेंचे जोडोन गेल्या. सो दॅट नोतांक म्हूण वखदां दिल्लीं तीं पूण स्कीन एक्स्ट्रो पॅरासायट्स आहा ताका बऱ्या पडलां. सो ताजे वरयान ह्या फ्लायज बी येवंक कमी जाल्या आमचे गोरवां बगलेक. सो दॅट इज वन बीग एडवांटेज. सेकंड इज वॅक्सिनेशन स्टार्ट केल्लें बिफोर गणेश सीजन. वॅक्सिनेशन स्टार्ट केल्लें अजून चालू आहा. दॅट इज अनदर थिंग दॅट हॅज हेल्प. एंड मेडिसिन्स आहा ती वी हॅव यूज्ड व्हेरी रॅम्पंटली. वी हॅव यूज्ड द मेडिसीन आनी गव्हर्मेंटा कडेन एज एमर्जन्सी कोटा आनी एक्स्ट्रा मागलेलो आहा. अजून एप्रुवल येवंक ना बट वी वील गेट इट पॉझिटिव्ह. 2 म्हयने पयलींच आमच्या स्किमीची सगळीं बंद केल्ली भायरसून हाडपाचें आनी आमचे भितरले देखून स्किमीचेर गोरवां घेवपाची कोपर्डे फार्मार ते मेला चलता तो बंद केल्लो आमी. आनी कालूच आफ्टर गव्हर्मेंट एप्रुवल दोनूय कलेक्टरांक लेटर केलां नोटिफिकेशन इश्यू करचें म्हूण बॅनिंग एंट्री ऑफ कॅटल अँड बाफलोज इन टू गोवा. 5 एफेक्ट जाल्ले आहा सो फार आनी 3 पॉझिटिव्ह येयल्या तातूंतले. 5 5ूय आमी सॅम्पल काडून पुना आनी भोपाल धाडटा. दोनूय कडेनसून पॉझिटिव्ह 3 येयल्या. लंपी जो आतां भायले स्टेटी जो रोग येयला गोरवां भितर तो आमगे गोंयांत तरी आजुनी सद्या आमचे ह्या सायडीच्यान कांय ना पूण तो येवपाक शकता. सो तेका लागून खंय तरी एक सरकारान तेजेर आतां येन्ना प्रिकॉशनी घेवन डोस बी कितें चालू करपाचें प्रिकॉशनरी म्हणून. कित्याक गेल्या त्या वर्सा अशेंच पीक सिजनाक आतां आमगे जो चालू आहा तो पीक सिजन दुदाचो. मेन सप्टेंबर टू मार्च म्हळ्यार कितें दुदाक चड दुदा दीस. सो तेन्नाच जर तर अशें करून आजार बी येयली म्हणटकीर दूद आनी मागीर खंयच्यान तयार जातलें. मागीर दूद इल्लें इल्लें कमी जावप आसता. सो गेल्या त्या वर्सा अशेंच फूट एंड मावथ डिसीज येयलो. वॅक्सीन बी सगळी केल्ली पूण तरी आसतना तो आजार कांय आमकां हें केलें ना. सगळें आमगे गोरवां सुद्दां खूब त्रास जाले आनी आमी खूब भोगलें. जवळ जवळ 100 लिटर सुद्दां दूद आसलें तें 20 लिटरांचेर सुद्दां दूद ना लास्ट गोरवां मदीं. आनी तो इतलो इफेक्टीव आहा असोच हेजे भशेनच. तेन्ना आमकां इतले त्रास जाले की गोरवां खूब हाल जाले सामके. कांय खावड खावप ना, उदक पिवप ना. आनी हेंवूय जर तर हें तेका लागून हो आजार भायली स्टेटी आहा तो गोंयांत येवचे पयलीं सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष घालून डोस वॅक्सीन बी कितें दिवपाचें हेन्नाच प्रिकॉशनरी डोस म्हणून.